नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वांयग्याचे भर्त। हे हांवें वांयगे घेतलां, धुवन पुसून घेतलां, ताका अशें थोडें तेल लावन घेवपाक जाय। सुरयेन अशें होल करून घेवपाक जाय। हे वांयगे भाजून घेवपाक जाय। वांयगे हांवें गॅसार भाजपाक दवरलां। भाजता आसतना अशें फिरोवन घेवन भाजपाक जाय। सगळ्या वटल्यान बरे सारखे भाजून घेवपाक जाय। वांयगे भाजून घेतले, हे पळयात वांयगे बरे भितर पर्यंत बरे भाजला। वांयगे भाजल्यानंतर थोडो वेळ हांवें थंड करपाक दवरले। आता हाजी आमकां साल काढून घेवपाक जाय। वांयगे अशें सोलून घेवपाक जाय। काळे सगळे काढून घेवपाक जाय। करपल्ले आसता ते सगळे काढून घेवपाक जाय। देठ काढून घेता। देठ काढल्यानंतर वांयगे अशें स्मॅश करून घेवपाक जाय। वांयगे स्मॅश करून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ। एक कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। 2 चमचे सोय घालता। तातूंत घालता पाव चमचो हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। पाव चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। 2 सोलां घालता। सोलाचे अशे बारीक कुडके करून घेता। ताजेर घालता ओली कोथमीर। हे सगळे घातल्यानंतर बरे मिक्स करून घेवपाक जाय। अशे सारखे सगळे मिक्स करून घेवपाक जाय। पळयात वांयग्याचे भर्त तयार आसा, रेडी आसा। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।